पक्षाचा विजय हो, मोगो पक्षाचा विजय हो, बाबू आजगावकरांचा विजय हो। बाबू आजगावकार काँग्रेसींतल्यान मोगोत गेलो ते पयलीं तो बीजेपीचो। मोगोचेर टिका करचे पयलीं बीजेपीन तांणीच फाटले 5 वर्सां कितें केलां तातूंत लक्ष घालचें म्हूण दिपक उलयलो। खूब जाण मोगो पक्षाचेर टिका करपाक लागल्या। ह्या 8 दिसांत तर टिका जायत आसात। हांव ह्या सत्तेत आशिल्ल्या नेत्याक सांगूं सोदतां की मोगो पक्षाचेर टिका करण्या पेक्षा आपल्या 5 वर्साचें कार्य जनते समोर दवरात। कितें तुमी 2012 जे उतरां दिल्लीं जनतेक ती उतरां फाटल्यान मातशी पानां काडून पळयात पूर्ण केल्या की ना ते। आपल्या बरोबर आसात जाल्यार तो आपलो बाबू नाजाल्यार तो कार्ट्या अशें हेणें हे लोक वावरत आसात तांकां आमी कांय उत्तर दिवचें ना। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ही गोंयान एकच आसा की गोंयकारांचे हित पळोवपी, गोंयकारा खातीर वावरपी, गोंयकारा खातीर झगडपी। म्हणून एकच म्हाका तुमकां सांगपाचें आहा इतलेंच की हे दोनूय राष्ट्रीय पार्टी आमी पळयल्यात। दोनूय राष्ट्रीय पार्टीन गोंयकाराक फटयलेले आहात। गोंयकारा बद्दल कसलोच प्रोग्राम हेंच्या कडेन ना। वो उलयता तो यू टर्न करता आनी सगळी वाट लावन उडयलेली आसा। एक बरें प्रमाणीक सरकार समज आज जाय जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जें स्वप्न भाऊसाहेब बांदोडकरान पळयलां तें आमी फुडें व्हरपाक रावल्ले आसात। पयलें हें सरकार काम करतलें। जो कूळ एंड मुणकार कायदो जो तेणें एमेंड केला तो परत हाडटले आमी आनी परत गोंयकाराक आसा तसो कूळ एंड मुणकार कायद्याचो रायट दितले। मुणकार एक्ट आणि टेनन्सी एक्ट केल्या नंतर कितल्याशाच वर्सां ही मोगो पक्ष वयर आयलो। ह्या मोगो पक्षाची वाताहत करपा खातीर काँग्रेस पार्टी आयली। मोगो पक्षांतले काही जाण घटक काँग्रेस पक्षांत गेल्ल्यान ही मोगो पक्षाची परिस्थिती जाली आणि आमकां त्या परिस्थितीक लागून वेळ आनी ताळ ठरोवन आमचो रस्तो आमकां धरचो पडलो आणि जेन्ना आमकां कळ्ळें आतां आमची पार्टी बसली तेन्ना आमी हें डिसिजन आज घेतलां। पयलीं तिकीट गेट उपरांत जीसीए फंड स्कॅमात आडकल्लो जीसीएचो सेक्रेटरी बाळू फडके नवीन पॉलिटिकल इनिंग सुरू करता। तो म्हापशां मोगोत भितर सरला। विचारल्यार बाळू म्हणटा म्हापशेचो कॅन्डिडेट खंय पार्टी थारायतली। फुडें आमचे लिडर सांगतले ते आमचे नेतृत्व आहा मोगो पक्षाचेर तेच ठरयतले म्हापशान कोणी रावपाचें कितें करपाचें तें आनी तेंचेर आमचो पूर्ण विश्वास आहा। बाळू कॅन्डिडेट काय म्हूण विचारल्यार सध्या तो म्हापशां मोगो घटमूट करपाक वावुरतलो म्हूण दिपक उलयलो। आमचो म्हापशेचो मतदारसंघ परत एकदां मोगो पक्षा कडेन येवचो म्हणून ते कार्य करतले हें बी तुमकां हांव मुद्दाम सांगूं सोदतां। 22 तारखेक बीजेपीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट नितीन गडकरी गोंयांत येता। विचारल्यार दिपक म्हणटा मोगोचो वेंचणूक जाहीर जाय मेरेन बीजेपी सरकाराक तेंको आसतलो। नितीन गडकरी आता त्यांना किती होते 22 तारखेक कृष्णत्ता आनी आमी सहबळाचेर वचपाचो विचार करता। आमी 2012 जें उतर दिलां तें ही काळ संपत पर्यंत आमी तांकां सपोर्ट ह्या सरकाराक करता। ते आमचो शब्द आसा। ज्या दीस कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो त्या दीस सांजचेच तुमकां मेळटलें। गोवा सुरक्षा मंचाकडे अजूनही ते रावले त्यांचे युती जावपा खातीर खुबशे पक्ष आमचे बरोबर आसात। खुबशे लोक आमचे बरोबर आसात। ते फक्त निवडणुकेच्या तारखेची वाट पळयतात। फुडल्या 8 दिसांत तुमकां आनी खूब गोश्टी चेंज जाल्यो दिसतल्यो। काँग्रेसीक सध्या गळटी लागल्या। माविन गेलो, बाबू गेलो। 22 तारखेक कुंभारजुव्या बीजेपीची विजय संकल्प महामेळाव्या पयलीं मडकयकार बीजेपीत येता म्हूण थारला। संरक्षण मंत्री देशाचे मनोहर पर्रीकर यांचे कडेन उलोवप जाल्लें आसा। चीफ मिनिस्टर कडेन उलोवप जाल्लें आसा। पार्टी प्रेसिडेंट विनय तेंडुलकरा कडेन उलोवप जाल्लें आसा आनीक 22 तारखेर यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन म्हाजी एंट्री जातली अशें ठरलेलें आसा। सगळे बीजेपी तुका एक्सेप्ट करतले अशें डेफिनेटली कारण हांगा हो पार्टीचो विशय आसा। हांगा मडकयकाराक सपोर्ट करपाचो विशय ना। हांगा हांवूच बीजेपीक सपोर्ट करताले ते कित्याक ओपोज करतले। हांव बीजेपीक सपोर्ट करपाक फुडें सरता जाल्यार ते कित्याक ओपोज करतले। फाल्यां तेंचो सुद्दां प्रश्न आहा ते मडकयकार म्हण एखाद्या वेळी तेंचो कांय हें आसत डिफरन्सीस आसत पूण पार्टी कडेन तरी डिफरन्सीस ना। आनी म्हाका एक म्हाजी तरी हें आसा खात्री आसा की बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसता ते शेवटी व्यक्ती पळयनासतना सिंबल पळोवन पार्टी पळोवन मत मारतात
आनी त्या खातीर आयज जरी कितें थोडेशें म्हाज्या बद्दल तेंच्या मनान जरी कितें आसलें तरी सुद्दां म्हाका खात्री आसा ते BJPचे जे कोण खरे कार्यकर्ते आसा जे BJPक मानपी आनी पयलीं पासून काम करपी आसा अशे सगळे BJPचे कार्यकर्ते वोटर हे म्हाका सुद्दां पळयनासतना म्हाजो फेस पळयनासतना सुद्दां ते BJP सिंबॉल आनी BJP पार्टी म्हणून पळोवन मतां मारतले हातून कांयच दुबाव मडकयकराची BJPन एंट्री आसा जी अजून पार्टीन तरी आमकां कांय सांगूं ना आनी तसो विशय पार्टी कडल्यान आमचे कडेन ऑफिशियली अजून जावना त्यामुळे हाजेर हांव चड उलोवपाक शकना पण आमी पयलीं सांगलां की पार्टीक आमी ऑलरेडी सांगलां की आमचो तेज्या एंट्रीक अपोज आसतलो म्हणून आनी तो सदांच आमचो स्टँड उरतलो कारण मडकयकर सारक्या करप्ट मनशाक घेवप हें म्हाका दिसना तत्वान बसता अशें त्यामुळे पार्टीन ताचेर विचार करचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.